आयची अपडेट म्हळ्यार कुडचडे सांगे केपें मार्केटां भितर प्रचंड प्रमाणे गर्दी जालेली आसा आनी मेन म्हळ्यार सांगपाचें म्हळ्यार लोक जे सोशल डिस्टन्स पाळपाक जाय ते सोशल डिस्टन्स पाळनाच्यान भाजी मार्केटां भितर ना चिकन स्टॉलां भितर गर्दी घातलेली आसा। मेन सांगपाचें म्हळ्यार जे भायर येयले तांकां विचारल्यार ते म्हणटा कितें सोशल डिस्टन्स पाळोवंक जाय, मास्क घालपाक जाय, सॅनिटायज करपाक ते सांगता लोकांक, पूण प्रत्यक्षात जेन्ना मार्केटांत ते वयता तेन्ना ते गर्द्यां भितर आपलें सामान घेवन येता। तशेंच आमी पळोवपाक गेल्यार काही शॉपवाले आमकां मेळ्ळे ते म्हणपाक लागले कितें आमी रेंटा शॉप घेतलेली आसा आनी आमकां रेंट आतां रेंटाचो ओनर आमकां रेंट मागता, आमी खंयच्यान पयशे भरप काय म्हणून। तशेंच काही लोक बाबा बिजनेसा खातीर लोन घेतले आसा, आमी घराचेर लोन काडला, खूब हे म्हणटा कामां वचोंक मेळना, काम थोड्यांक सोडलेलें आसा, पण ते म्हणटा कितें आमी हो लोनाचो इन्स्टॉलमेंट खंयच्यान भरपाचो। पण अशें बीन एक आसा, एक सायडीच्यान पळोवपाक गेल्यार बरी गजाल, एक सायडीच्यान गेल्यार वायट गजाल ह्या कर्फ्यू लागून जाल्लेली आसा। तशेंच पळोवपाक गेल्यार आमी सांग्या वयली उलोवपाक गेल्यार सांग्यार आज सतीश टिमलो ग्रुप ऑफ कंपनी हेणी आज एक एम्ब्युलन्स डोनेट केली आसा सांग्यार। ती आज प्रसाद गांवकर एमएलए तेजे अंडर इनॉग्रेशन जाल्लेलें आसा आनी तुजे ड्रायव्हराचो नाजाल्यार पेट्रोलाचो तेजो खर्च जो येता तो शशिकांत गांवकर ट्रस्टा अंडर जातलो अशें म्हणून आमकां प्रसाद गांवकरान सांगलेलें आसा। तशें आमी नेत्रावळी त्या सालजिनी भागां पळोवपाक गेल्यार आज सुभाष फळदेसायान ऑलरेडी लास्ट टायम पळयल्लें आमी, तेणी सीएमा फुड्यान ते रस्तो जो सालजिनीचो तो वायट जाल्लो, सामको खराब जाल्लेलो आसलेलो, तेजी तेणी मेंटेनन्स करपाची नाजाल्यार रिपेर करपाची अशी मागणी केल्ली। त्या प्रमाणे आज तेणें PWD कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन तेणी विजीट दिलेली आसा आनी तेणी जाता तितले बेगीन तो रोड रिपेर नाजाल्यार टेम्पररी कितें ऑप्शन काडपा खातीर तेणी एक्शन घेतलेलें आसा।